नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। धारबांदोडा देवसवाडा करमल वाठारांतल्यो काजू बागायती उज्यान लासून जाल्यो काबार। सुमार लाखांनी रुपयाचे जाले लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी। खाजगी गाडी पर्यटकांक रेंटाक दिल्ल्यान जालो बोवाळ। 10वी नंबर प्लेट आशिल्ली गाडी थळाव्या टॅक्सीकारांनी अडयली। कळंगुट्या सध्या टॅक्सी आसा पुलिसाच्या ताब्यात। युनिटी मॉलाचो वाद चलत तापत। आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान चिंबलाच्या थळाव्या मुखार येवन करची भूमिका स्पश्ट। ते सरकारा वांगडा आसा काय चिंबलकारा वांगडा, थळावे मागतात जाप। सोशल मीडिया वेल्यान रीलाक लागून महाराष्ट्रात वाढल्या जमिनी विकपाचे प्रकार। रीलाक लागून गोंय लेगीत जाला काबार। गोंयच्या जमिनी विकत घेवपाची प्रकरणां आसा सुरू। अध्यक्ष राज ठाकरेन दिले गोंयचे उदाहरण। साखळे बाजारातल्या ऐतिहासिक किल्ल्याचे पुरातत्व खात्या वतीन नूतनीकरणाचे काम आसा सुरू। किल्ल्याचे 75% काम जाला पुराय। नगरसेवक आनंद नाग काणेकाराची माहिती। मनरेगा योजनेच्या नावात बदल केल्यान काँग्रेसीन केला एका दिसाचे उपोषण। मनरेगा नाव बदलून महात्मा गांधीजीचे लिगसी सोंपोवप होच सत्ताधारी पक्षाचो हेत, सांगता खासदार कॅप्टन विर्याटो। आता खबरो विस्तारान। मोलाचो वाद वाढत आसा, तसोच चिंबलकाराचो विरोधूय वाढत आसा। पूण ह्या प्रकल्पाचो विशय अजून तडीक लागना। सरकार आपल्या वटेन ठाम रावल्यात जाल्यार चिंबलकार हो प्रकल्प नाकाच म्हूण हट्टाक पेटल्या। मजगती आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसाच्या दारार थळावे गेल्यार आमदार पुलिसांची ढाल करून लिपता कित्याक? आमदार आमच्या वांगडा आसा म्हणटालो जाल्यार आतां परतलो कसो? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकूच धारेर धरला। पळयात। गोंयांत येवपी मेगा प्रकल्पाक विरोध वाडत आसा, पूण अजून मेरेन सरकाराची भूमिका मात स्पश्ट ना। हाजीच एक जिवी देख आमकां चिंबला येवपी युनिटी मॉलाची पळोवपाक मेळटा। गोंयांत उदरगत जाय, पूण सैमीक नाशाडी आनी लोकांच्या जिवाक धोको करून कोणाकच नाका। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले चिंबलाचे थळावे ह्या प्रकल्पांक विरोध करीत आसा। ह्या नादी लेगीत पंचायतीन तांचो गळो चिरिल्लो खंय। आतां चिंबलाकारांची आनी थेट सरकारा मदीं ही लढाय सध्या चालू आसा। सरकार दर फावटी अंत्योदय म्हणटा, गोंयच्या निमण्या लोकां मेरेन सगळ्यो येवजण्यो पावच्यो अशें म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। गोंयकारांक बारीक गजाली लेगीत न्याय जाय जाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटा, बोवाळ मारचो पडटा। आमच्या लोकांक बसींनी भरून आमदार लोकांचो वापर करता, पूण आतां आमी आमचे प्रस्न मांडपाक तांच्या घरा कडेन गेल्यार तो पुलिसांची ढाल वापरतात। तळ्यार तळे हे गांवचे जीवनदान। गांवच्या लोकांच्या रक्तान ह्या तळ्याचें उदक आसा। लोकां बरोबर आपूण आसा म्हणून आमदारान सांगिल्लें, जाल्यार आतां आमदार उलटलो कसो? आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आसा तरी कोणा वांगडा? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकच कात्रेत धरला। आता आमदाराच्या भूमिकेचेर, सरकाराच्या पावलाचेर आनी न्यायाचेर चिंबलाच्या आताच्या लोकांचो आनी येवपी फुडले पिळगेचे भविष्य तिगून आसा। या आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तुम्ही तयार केला अशें दिसना। आमी सिस्टमॅटीक लायनीन येयल्ले, ट्रॅफिकेक तुमकां आमी हें केला, त्रास केला, काय ना। आमचो सगळो जो हें आसा न्हू वेल प्लॅन आसता। आमी लोकांक त्रास जाता अशें कांयच करिना अजून पर्यंत। ही कित्या खातीर तो ना आता आसा जाल्यार तो तुमकां फुडें करून तुमची राव 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 तुमची ढाल करून तो ते लिपोन कित्याक रावता? हा 5 जाणां बाकीच्या ताका ह्या 5 जाणांक न्हू ताका सांग राव 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 पळय तो 5 जाणांक बी ताका सांग आमी तुज्या घरा कडेन आसा इतको म्हणून सांग, तुजे कडेन पुलीस फोर्स तुवें हाडलेलो आसा म्हणून सांग। जे कितें कितें कन्वे करपाचें आसा, जें कितें तेजें म्हणणें मांडपाचें आसा हांगा यो लोकां समोर। तुमी ताका कोडो करून रावूंक शकता, आमी अटॅक करतो, आमी काय अटॅक करपाक ना कळ्ळें न्ही? ताका आपय आनी लोकांक एड्रेस कर म्हणून सांग। हरशीं बराबर करता मरे, बसींनी हें हाडून लोकांक हें करून तेन्ना आमच्याच लोकांक वापरता। हां तेन्ना ताका अशें हें लागना। आतां आपल्या लोकां कडेन, आपल्या वोटरा कडेन आमचे ग्रिव्हन्स मांडपाक येयला आमी। आमच्या गांवाचेर संकट येयला हे ताकाय खबर आसा। मुख्यमंत्र्याक हो आमकां घेवन गेल्लो तेजे कडेन जेन्ना युनिटी मॉल येता म्हणून, तेन्ना जेन्ना आमी एका सांगलें अपॉइंटमेंट घे म्हणून,
हिने अपॉइंटमेंट घेतलेली आणि त्या वेळार हे आमचो MLA बाबरुल्लो फेर्नांडीस हेका आमी सांगिल्लें की आमकां कसलोच कॉम्प्रोमाइज ना. आमचे वेटलँड जे आसा तयार जे आसा ही आमची लाईफ लाईन, ही जीवनदायिनी. हे आमचे जे सगळे लोक दिसता या प्रत्येकाच्या रक्तामध्ये ते उदक आसा त्या तळ्याचे आमी कितें उलयता तेका लायक थंय कितें व्हरून लाया तेका आयकूंक मेळटा तशें. तेन्ना हो एकदम उलटलो कसो. सुरवातीक सांगतालो आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून, नंतर उलटलो कित्याक मागीर म्हणपाक लागलो खंय मेजॉरिटी आसा थंय आपूण आसतलो म्हणून. आता खंय आसा तो, कोणाच्या बरोबर आसा, सरकाराच्या बरोबर आसा काय मेजॉरिटीच्या बरोबर आसा काय आदिवासी लोक आणि आमचे सगळे बहुजन समाजाचे लोक आसा त्यांच्या बरोबर आसा. हो कित्याक नाटकां कित्याक करता. फाल्याच्यान असेंब्ली सुरू जाता, हेची निंदा नालस्ती जावची न्हू. हेजे असेंब्लीन हेची फजिती जावच्यो न्हू. असेंब्लीन हेका उत्तर दिवचे पडटले म्हणून आयज आमी एका सारवार करपाक येयल्ले आसा. आमच्या देवळान मरे प्रसाद लायता जे हिंदू कम्युनिटी आसा ते देवाक कितें बरें वायट काय करतना तसो कितें तो प्रसाद बी रावला थंय. मजगती हो सेंट्रलाचो प्रकल्प, तांचे कडेन सगळी मान्यताय आसा. ही केस कोर्टात गेला. कोर्टातल्यान कितें आसा ते जावनी. या प्रकल्पाक हाडच्या पयलीं सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. थंय सरकार चुकला. तशेंच RGP हिंसक वागतात अशें आमदारान सांगलें. तळ्याक हांव केन्नाच कितेंच जावपाक दिवचो ना अशें आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसान स्पश्टीकरण दिलें. कितें आसता न्हू, लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय ते जावं. म्हाका तशें कांय ना. हमलें न्हू ते प्रोजेक्ट बरें हो कितें पळय एकूच कितें जाला हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक इडी चुकयला. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट, कसलो प्रोजेक्ट, कसो फायदो जातलो, कितें जाता ते लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली. मात आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो कितें जातलो तें गमता. म्हणजे गव्हर्नमेंटान चुकयलें म्हणटा तुमी लोकांक सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू, कितें आसता जेन्ना कसलो प्रोजेक्ट येताना भोवूंक जाय, लोकांक सांगूंक जाय, तांकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें मग सांगून मागीर तें करूंक जाता. आतां हें कितें हे RG पार्टी मातशें एक हे वायलन्स यूज करता हमल्यान अशें उलोवपाक. कितें उतरां म्हणटा जेमाक हें करता, उजो घालता, स्टॅच्यूआंक उजो घालता, अन्य करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेच्या फुडें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सोशल मीडिया वेल्यान रिलाक लागून जमिनी विकपाचे प्रकार वाडल्यात. महाराष्ट्रात कांय तरणाटे कोकण वाठार, दर्यो, सैम ह्या सारकिल्लीं थळां रिलात दाखयतात. ताका लागून महाराष्ट्रांतल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. ह्या रिल्साक लागून भायल्या लोकांक ह्यो जमनी विकत्यो घेवप सोंपें पडटा. अशाच रिलाक लागून गोंय लेगीत काबार जाला म्हण मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी गोंयचें उदाहरण दिलें. रिल्साक लागून गोंयच्यो जमिनी विकत घेवपाची प्रकरणां सुरू आसा. हाका लागून थळावी संस्कृताय आनी पर्यावरणाक फटको बसला अशेंय राज ठाकरे सांगता. मनरेगाचे नाव आनी येवजणेत बदल करून गरीब कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप करीत गोंय काँग्रेस फुडारी एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. ह्या उपोशणाक काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अंजली निंबाळकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार एल्टन डिकोस्ता, सावियो कुतिनो आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मनरेगाचे नाव आणि येवजणेत बदल करून गरीब कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप करीत गोंय काँग्रेस फुडारी लोहिया मैदानाचेर एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखाला गरीब लोकांक कायदेशीररित्या रोजगार मेळोवन दिवपी मनरेगा येवजण काबार करपाचे कारस्थान भाजप सरकारान केल्ल्याचो दावो गोंय काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो.
मोदी सरकारान मनरेगा नाव बदलून गरीब कर्मचाऱ्यांक दिल्ले कामाचे दीस उणे करून ग्रामीण कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो जाल्यार सत्ताधारी भाजप महात्मा गांधीजींचे लिगसी काबार करपाक उठला अशी खंत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान उक्तायली. मनरेगा येवजणे विशीं आमी संसदेत लेगीत आवाज उठयतले अशें खासदार कॅप्टन विरियाटोन सांगले. ही येवजण जाग्यार घालपाक हे आंदोलन चालूच दवरतले असो निश्चय केल्ल्याचे अंजली निंबाळकरान सांगले. जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, कार्यकर्ता है, जनता को साथ में लेकर इस तरह का आंदोलन सब जगह पे कर रही है, क्योंकि राष्ट्र के पूर्ण में बात है कि गरीब लोगों को हक देने के लिए जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से कदम बढ़ाए हैं, उसमें आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार दिया, फूड का अधिकार दिया, कानून का अधिकार दिया, जो पहले कभी नहीं था. तो ये सब अधिकार देने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है, मनमोहन सिंह जी ने किया है, उसको पूरी तरह खत्म कर रहे हैं. और कुछ पूंजीवादी जो लोग हैं, जो उनके हाथ में पूरी सत्ता देने का प्लान इन्होंने बनाया है, गरीबों का हक छीन कर बड़ों को इस तरीके से फायदा पहुंचाना, ये जो मकसद बीजेपी का है वही मकसद की आप सामने रखकर वो काम कर रहे हैं. तातूंत एकूच षडयंत्र आसा. हे पळय बीजेपी आनी RSS आसा, तांकां महात्मा गांधीची निशाणीच नाका. लेगसी ऑफ महात्मा गांधी दे वॉन्ट टू वाइप ऑफ. बट तांकां खबर ना महात्मा गांधी एक एकट्याच्या काळजान मना काळजान रिगुल्लो आसा. आमी ताका पळोवंक ना. आज ही पॉलिसी रिनेम करून जे पयले सुवातेर मनरेगाची पॉलिसी जे ग्रामसभा हे पंचायत डिसायड करताले, पूण आज जरी तर चयल्यार हे बायोमेट्रीक आनी ही सगळी सुविधा सुरवात करपाक इमी ह्या सरकारान केलेलो आसा. अभी शुरुआत हुई है. हर एक ये महीना भर चलने वाला है. हर एक बार एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है. कोई भी स्कीम अगर बदलती है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम अगर खड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे खड़े हुए और हुआ ऐसे नहीं हुआ. उनके साथ आज यहाँ पे बैठे हैं, उपोषण करेंगे पूरा दिन इसी उद्देश्य से. जाणे करून तांणी कंडिशन घातिल्लें आसा की हाजे फुडें डेली वेजीस घेवपाचे तुमकां बंदी सामकी, म्हळ्यार तुज्यान डेली वेज वर्कर्स घेवपाक शकपाना. सो बारीक बारीक कामां जी त्या पंचायतां जावपाक शकताली समजा थ्रू दीस मनरेगा स्कीम, हें जावपाचेंच ना. आनी प्रत्येक पंचायत हाका हें आसतलें, प्रॉब्लमान पडटली. सो प्रत्येक पंचायतान हाजेर हें दिवपाक जाय, विरोध करपाक जाय आनी हें रोल बॅक करपाक, फाटीं घेवपाक डिमांड करपाक जाय. एवरी पंचायत ऑफ गोवा हें आमी अपील करता. आयतारा नावेलीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत साबार विशय चर्चेक आयले. पंचायतीत CCTV कॅमेरे बसोवपाची अशी मागणी थळाव्यांनी दर ग्रामसभेत केल्ली, पूण ताची मागणी अजून मेरेन पुराय जावन आशिल्ल्यान थळाव्यांनी बरोच बोवाळ केलो. तशेंच सरपंचाकूय धारेर धरलो. पळयात नावेलीच्या ग्रामसभेत जाल्ले केस्तांव दी कंफुसांव. Major issue number 1, मारगांव आतां म्युनिसिपालिटीसान आमगेली नावेलींची एरिया, नावेली विलेज पंचायत तेमकां मारगांव व्हरपाक जाय. SPD पयलीं लॉंग बॅक 10 years बॅक म्युनिसिपालिटी व्हरपाक आशिल्ले, तेन्ना आमगे ग्रामसभा आनी बॉडीन बी अपोज केल्ले. सेकंड मागीर PDA व्हरपाक केली, तेन्नाय अपोज केले. आनी आतां ही सर्वे करून लँड सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे करून लायताय ते आमगे नावेली विलेज मार्गांव व्हरपाक सोदतात. सो तेजे सगळ्यांनी अपोज आहा, सगळ्यांनी पास केला. आनी मस्ट इट इज ऑब्जेक्शन. म्युनिसिपालिटी आहाय थिंग आतां सिलेक्टेड कित्याक विलेजीस काडले, हो लोकां गेलो कन्सर्न आमगेले. आनी म्युनिसिपालिटी जाय ते आखे गोंया फकत नावेली मारगांव सावन आहाय ते नावेली, आकेंबाज, दावोली ह्योच कित्याक काडले, ताका लागून तेमी अपोज केला. इट इज एन हायकोर्ट मॅटर. तेंका ते सांगले ते सोंगना. ते म्हणाय की तातूंत लागून ग्रामसभा हे हॅज अ फूल पॉवर टू डिस्कस म्हणाय, सबज्युडिस म्हणाय सोंगना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट्स ऑन हाय सेकंडरी. आय कॅन कमेंट हाय स्कूल, कॉलेजी सांगताय ते वयर एक शेड आहा, ती FAR वाडोवन गेलो. होम टाउन प्लॅनिंग हॅव अ गिव रिपोर्ट, तेजी एक्शन घेवपाक कोणेस करून म्हणटाय ते. So I'll do whatever. I'll be placed to the body meeting. When body is done, I'll go according to that. Yes. आणि ताका सर्विस रोड आहे, वेस्टर्न बायपास लाईट आहे, सर्विस रोड लाईट ना.
ते रेजोल्युशन गेलां along with the तेलावली पंचायताकूय सांगपाचें तुमी घे कितें हाफ पार्ट इज फॉलोइंग इन तेलावली पंचायत आनी हाफ इज फॉलोइंग इन नागरी पंचायत. कॅमेरा घालपाचो कॅबिनान तुमचे हांगा बी घालपाचे तेजेर कितें केलां तुमी आतां? ते कितें म्हणटाय तेंकां जाय ग्रामसभा रेजोल्युशन पास कोता घे म्हण ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर आय कॅनॉट टेक द प्रोसिजर करपा नाका पंचायत बॉडी रेजोल्युशन जाय ते सांगल्यार सोमना हांव सांगूं सोदता तेंकां हांव कोता तुम ग्रामसभाके प्रपोजल हाडटा बॉडी मिटिंगे घालता खूंय घाल्या ते घाल्या आनी प्रोसिजर करुया ते म्हणना ग्रामसभा गेले तेणी करपाचें पंचायत राज एक्ट इज नॉट लायक दॅट दे कॅन सजेस्ट एज मच एज दे वॉन्ट the body decision is a final. That is what I want to explain to them. But Last Gram Sabha meeting, I placed a proposal wherein I asked him for installation of cameras. Okay, to which he said, I would do it. Give me a month's time. He didn't do it. And during this Gram Sabha meeting that's held, I questioned him, what is the resolution taken? Because under RTI, I received the minutes where he has written that I will be doing it, but it's yet not decided. So I when questioned, when would you do it? He said, I'm not doing it. And thereby, after all these discussions, he says the cameras are present in all the areas of the panchayat, wherein they are not present. And the one that is present also is facing downwards. It's not capturing anything. You will never find a footage of anything in the panchayat because the cameras are all facing downwards. There's not a single camera that's facing the entrance or any angle that is being covered in the panchayat. So I requested for installation of cameras in the secretary's cabin, in the conference room, in the corridors, and Sarpanch's cabin, and everywhere, wherever the area needs to be covered in the panchayat. During this discussion, he always, whenever questioned, he always will say, "Shut up." This is the answer he gives when he loses his mind on this topic. In regards to the camera, this is the answer he gives because he has no answers about installing cameras in the panchayat. We want transparency in the system. We want to know what is happening in, out. And there are many issues that are taking place in our panchayat. People are literally not able to come forward. They are not able to speak what is happening because their voices are, shut. And what he does is he can just shut people up. It is maybe people like me who would come forward, but there are many people who do not have the audacity to speak up. We want the installation of cameras. पर्रा वाठारात काळखाचो फायदो घेवन 4 मास्क घातिल्ल्या चोरांनी घर फोडपाचो यत्न केलो मात घरात आशिल्ल्या चलयेच्या सादुरकायेक लागून चोराचो डाव फसलो. पळयात पुराय बातमी. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. कांय दीस पयलीं लिंगाबाट पर्रा नागवा वाठारात तिसरे फावटी चोरांनी नागनाथ महादेव देवळात चोरी केली. ही घडणूक ताजी आसतना शेनवारा रातच्या 10:30 वरांचेर मास्क घातिल्ल्या चोरांनी पर्रा वाठारांतले एक घर फोडपाचो यत्न केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी जनालाचो आरसो फोडून जनालाक आशिल्ले ग्रिल्स कटरान कातरपाचो यत्न करताले. इतल्यान घरांत आशिल्ले चलयेन बोवाळ घालून शेजाराक एकठांय करपाचो यत्न केलो. चलयेचो आवाज आयकून चोरांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडली. उपरांत थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळाव वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. चोरयेची पुराय घडणूक CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाली. ह्या आदाराचेर पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक 4 जाण बर्गलर्स ती डेकॉयटी जावंक शकताली जर सक्सेस जाल्लो जाल्यार. अशें तेणी पार्क करून ह्या जाग्याचेर ते चलत गेले आनी एक घर तेणी आयडेंटिफाय केल्ले ते चोरपाक गेल्ले ते घरांतली चली घरा हाडली. बाकीची जाण सगळीं जाणां फंक्शनाक गेल्ली. सो दे थॉट द हाऊस इज लॉक्ड एंड गॉन. सो अशें जाल्लें आहा गोंयान सॉफ्ट टार्गेट. आनी 2 काजारांक वयतात सांजची, कोणाचो बर्थडेक वयता, एनिवर्सरीक वयता, घर लॉक मारून वयता, घारायत जाल्यार चोरी. अशी तेदूस आमच्या पार्टनर फ्रॉम परवरी रोहन तेजेय घरा लागीं अशीच चोरी जाली. तेजे पयशे सगळे तेंच्यांनी येले, पयशे येले, भांगार येले आनी ती आयज पासून सापडना. आनी म्हाका दिसता आमी अलर्ट रावपाची गरज आहा आनी सरकारान आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आहा. म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन म्हाका दिसता एक 2 गाडयो आहा आनी 2 टू व्हिलरी आहा.
तांकां एटलीस्ट 10 टू व्हिलरी दिवंक जाय, 7-8 तरी दिवपाक जाय. काल राती पर्रा गांवांत एक चोरपाचो प्रयत्न जाल्लो. तितून आयज आमी पुलिसांक घेवन तेच खंयच्या कॅमेराचेर आमकां दिश्टी पडला एक 4 भुरगे जे 10:30 सुमार रस्त्या वयसून वयतात आनी एका घरान कोण ना म्हणून ते घर लुटपाचो प्रयत्न करता. पूण लकीली तेंचे एक चेडूं त्या घरान आसले. जेन्ना जनेल आरशे फोडले तेंच्यांनी भितर सरपाक तेन्ना तेणी बोवाळ केलो. शेजाऱ्यांक फोन केले आनी शेजारी भायर येना फुडें तेंच्यांनी थंयसून तुरंत पळ काडली. आयज तेच्या पयलीं आदले दिसा आमचे एक देवळानूय चोरी जाली. त्या देवळान गेल्या फावटीय चोरी जाल्ली. मागीर हांगासर गेल्या वर्साक 2-3 जाणांची आमची मंगळसूत्रां मारली. मागीर खूब जाणांचे मोबायल चोरून व्हेले. अश्यो खुबश्यो घटना पर्रा गांवांत घडल्यो आनी आमी वारंवार लोकांनी पुलिशेक बसून कळयल्लें आसा. पूण दुर्दैवान तेचेर कांय ते चोरटे अजून पासून सापडोंक ना. काल शेनवारा राती 10:30 वरांचेर एक जी हांगासर कॅथलीक फॅमिली आसा ह्या घरांत चोरयेचो जो प्रकार आसा, अटेम्प्ट टू रॉबरी जी आसा हो प्रकार जालो. माहिती मेळटा त्या प्रमाणे अशें CCTV फुटेज जी आसा त्या प्रमाणे आमकां म्हायती अशी मेळटा एक इनोवा घेवन 4 जाण ह्या घरांत म्हटल्यार इनोवांतल्यान 4 जाण देवले आनी तांच्यांनी घरान जो आसा तो एंटर करपाचो ट्राय केलो. घरान तेंच्यांनी प्रवेश फाटल्या दारांतल्यान जी खिडकी आशिल्ली ती खिडकी फोडून तेंच्यांनी घरान एंटर करपाचो ट्राय केलो. बट लकीली त्या घरान खंय तरी एक तांचे चली आशिल्ले आनी तेणे खंय तरी आवाज केलो. कुशिकले जे नेबर्स आशिल्ले तांकां कॉल आउट केले तेन्ना ही जी चोर आशिल्ली तांच्यांनी स्पॉटा वयल्यान पळ काडलो आनी हो जो अटेम्प्ट टू रॉबरी आसलो तो फक्त अटेम्प्टूच उरून चोरये पर्यंत पावूंक ना. म्हापसा पुलीस जी आसात तांची कारवाई ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकर. हणजूण वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान स्वताचो जीव धोक्यान घालतात. तशेंच दर्यादेगेर बशिल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर पुरायपणान आडनदर करतात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन दर्यादेगेचेर चडांत चड जीवरक्षक तैनात करपाची मागणी थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. गोंय गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दर्यान रुचीक जेवणा लागून फामाद आसा. तशेंच गोंय हें पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर येतात, मात नेमांक पाळो दिनात. खास करून अंजुणा वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादात स्वताचो जीव धोक्यांत घालतात. शिटकावणी फलक आनी तांबड्या बावट्याक आडनदर करून घातक आशिल्ल्या सुवातेचेर वचून फोटो क्लिक करतात. वेगान येवपी ल्हारां, उदकाचो खोल प्रवाह आनी अस्केत वाळपी भरती आनी सुकती कडेन दुर्लक्ष करून फकत कांय खिणां खातीर रोमांच आनी सोशल मिडियाचेर फोटो घेवपा खातीर जीव धोक्यांत घालता. ह्या बेपरवा वागणुकेक लागून दर्यादेगेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीव रक्षक तैनात करपाची मागणी थळावे करीत आसा. पर्यटन हो गोंयचो गुणधर्म जावन आसा, पण आज पर्यटन खंय तरी धोक्यान आसा गोंयान अशें म्हणपाक काय हरकत ना. पण त्या भायर आज जे पर्यटक गोंयान येतात ते खंय तरी आपलो जीव मुद्दम धोक्यान घालता काय ह्या बद्दलूच ही स्पेशल स्टोरी जावन आसा. नमस्कार, येवकार, हांव वीणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात अंजुना वागातोर बिचाचेर आनी म्हाज्या फाटल्यान हो जो तुमी सायनबोर्ड पळयता हो सायनबोर्ड असो म्हणटा की एक जी एरिया जाली आफ्टर दॅट तो म्हटल्यार बिचार एक एरिया जाली काय तो डेंजर झोन जाता. सो सगळ्या लँग्वेजीन थंय अशें बरयल्लें आसा की तुमी हो झोन जो आसा तो क्रॉस करनाकात. बट कांय ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात मुद्दम फोटोज मारपा खातीर हो जो झोन आसा तो क्रॉस करून ते फुडें वतात, फोटो मारतात. पण जेन्ना
फोटवांच्या भोंवतणी जी खडपां आसात हांगासर जर कोणाची प्राणहानी जाता, कोणाक कितें हानी जाता जाल्यार हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ह्यान पयलीं आमी गोंयान पळयलां की अशेंच जेन्ना ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात फोटो मारपा खातीर अशेंच वयर खडपांचेर चडटात, खडपां वयल्यान वयर पडून ते मरण पावतात. सो अशी जेन्ना घटना गोंयान पयलीं घडलेल्यो आसात तेन्ना आतां ही जबाबदारी घेता कोण? कारण पळोवपाक गेल्यार वयता त्या बिचांचेर वयता थंय आमकां हे बोर्ड्स रेड फ्लॅग्स फाटल्यान म्हाज्या जशें आसा तशें पळोवपाक मेळटा. पण हाची जबाबदारी कोण घेतलो? हांगासर एक लायफगार्ड सुद्दां जो आसलो जाल्यार आख्ख्या बिचार तो एकटोच धांवूं शकना. सो खंय तरी ऑथॉरिटीं कडेन अशी मागणी आसा की आनी व्हॉलंटियर्स जे आसात ते हांगासर अलॉट करचे, जाणे करून जी फुडें हांगासर प्राणहानी कोणाची जातली ती जावची ना, ती टळटली. आयतारा वाल्मिकी नायक हाची आम आदमी पक्षाच्या गोंय प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक जाली. तशेंच नवो कार्यकारी अध्यक्ष आनी सरचिटणीसाची वळेरी जाहीर केली. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी गोंय प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर वाल्मिकी नायकाची नेमणूक जाल्ल्यान ताका परबी भेटयली. कांय दीस पयलीं अमित पालेकर हाका आप पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षा पदा वयल्यान काडून उडयल्या उपरांत पालेकर आप पक्षांतल्यान भायर सरलो. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशें